नमस्कार, हांव दोतोर अनुपमा कुडचडकार, काती दुयेंसां तज्ञ। फाटलीं 30 वर्सां सावन हांव कातीच्या दुयेंसाच्या रुग्णांचेर उपचार करतां। तर आज आमी लेप्रोसीचेर उलोवया। लेप्रोसी हो खूब वर्सां पयलींचो रोग, जाका कुश्ठरोगूय म्हणटात आनी पयलींच्या काळान ताका महारोग म्हणटाले। पयलीं हें दुयेंस कित्याक लागून जाता हाजेर शोध जावं नाशिल्लो आनी ताका लागून हें दुयेंस जाल्ल्या दुयेंतीक पयस व्हरून खंयच्याय असायलमांत व्हरून घालताले, कित्याक ताजेर उपचार नाशिल्ले आनी ह्या दुयेंसाचे जर योग्य वेळार जर ट्रिटमेंट जालें ना जाल्यार ह्या रोगाचे भयंकर परिणाम जावंक शकतात। तर लेप्रोसी म्हणजेच कुश्ठरोग म्हणजेच कितें हें आज तुमकां हांव थोडक्यान सांगतां। कुश्ठरोग हो एका जंतूक लागून जाता आनी त्या जंतूचें नांव मायकोबॅक्टेरियम लेप्रे। लेप्रे म्हणजेच तो रोग लेप्रोसी करता आनी हॅन्सन ह्या नांवाच्या सायंटिस्टान हो जंतू सोदून काडलो, म्हणून ताका हॅन्सन्स डिसीजूय म्हणटात। आतां लेप्रोसी कोणाक जाता? लेप्रोसी खूब रुग्ण आसात लेप्रोसीचे, अजुनूय आसात आनी हे रुग्ण ते दुयेंस एका मनशा कडल्यान दुसऱ्या मनशाक पातळायतात। तर हे दुयेंस रेस्पिरेटरी ट्रॅकांतल्यान किंवा उलयतना तातूंतल्यान नेजल ड्रॉपलेट्स, थुकेचे ड्रॉपलेट्स तातूंतल्यान ते एका मनशा कडल्यान दुसऱ्या मनशाक पातळटा। आतां जर एका मनशा कडल्यान ते दुसऱ्या मनशाक दुयेंस जंतू गेले जाल्यार त्या दुसऱ्या मनशाचे इम्युनिटी, आतां इम्युनिटी म्हणजे कितें? इम्युनिटी म्हणजे आमचो फायटींग पावर, जो जंतू मारून उडयता ताका इम्युनिटी म्हणटात। सो जेन्ना हे जंतू आमच्या आंगान येतात तेन्ना आमची बॉडी तांकां मारून उडयता। जर कंप्लीट जर ते मेले जंतू जाल्यार हो दुयेंस जायना, पूण जर हे जंतू उरले जाल्यार ते दोन प्रकारचे लेप्रोसी करूंक शकता, जाका आमी ट्युबरक्युलर लेप्रोसी म्हणटात, जी कमी प्रमाणान जाता, आनी दुसरी लेप्रोमेटस लेप्रोसी म्हणटात, ती चड प्रमाणान जाता। आनी लेप्रोमेटस लेप्रोसी जाल्ले दुयेंती हो रोग पातळायत आसतात। आतां हो रोग रोकडोच जंतू मेळना बरोबर रोकडोच जायना, तो रोग 2 वर्सांनी दिसूंक शकता, 5 वर्सांनी दिसूंक शकता, कित्याक काय म्हळ्यार ते जंतू मल्टिप्लाय जावपाक खूब टायम लागता। आतां ट्युबरक्युलर लेप्रोसी जांकां जाता तांकां थोडेच पॅचीस येता आंगार। आतां ते लेप्रोसी जालां म्हूण कळपाचें कशें? जाल्यार आंगाचेर पॅचीस येतात, ते धवशे असतात किंवा तामशे असतात, सर्क्युलर असतात, वर्तळावकर असतात आनी थंय सेन्सेशन वता। सेन्सेशन म्हणजे कितें? तो पॅच आसता पळय त्या पॅचाचेर तुमी बोट लायलें किंवा पेन लायलें किंवा कितें लायलें, गरम लायलें, थंड लायलें, तुमकां तें कळना, कित्याक लेप्रोसी हे आमचे जे नर्व आसात ते नर्व डॅमेज करतात आनी ताका लागून सेन्सेशन वता। आनी ट्युबरक्युलर लेप्रोसीन थोडेशे पॅचीस येता, सेन्सेशन गेल्लें आसता। आनी दुसरे प्रकार जो आसा जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी, तातूंत सगळे आंगभर पॅचीस येवपाक लागतात, सेन्सेशन वता, तातूंत बाकीचे नर्व्स म्हणजे हांगा अल्नार नर्व म्हणून आसता, रेडियल नर्व म्हणून आसता, मिडियन नर्व म्हणून आसता, जे कातीचे लागीं जे नर्व आसतात तो हे जंतू वचून तांकांय डॅमेज करतात आनी ताका लागून हाताची सेन्सेशन वतात, म्हणजे डिस्टल सेन्सेशन हाताचें वता, पांयांचें वता आनी ते पॅचीस आसात थंयचेंय सेन्सेशन वता। आनी सेन्सेशन गेल्ल्यान तांकां गरम लागना, थंड लागना, मार लागता तो कळना, ताका लागून तांकां बोटांचेर घावे जावपाक शकतात आनी नर्व इनवॉल्व जाल्ल्यान तांची मसल्स वाट लागूंक शकतात, बोटां वांकडी जावंक शकतात। सो लेप्रोसीन स्कीन इनवॉल्व जाता, नर्व्स इनवॉल्व जाता, ताका लागून बोटां वांकडी जातात, घावे जातात आनी अशें करून तें दुयेंस वाडत वता। सो जर तुमकां कोणाकूय केन्नाय जर वायट पॅच विदावट सेन्सेशन गेल्लो वायट पॅच दिसत किंवा सेन्सेशन गेल्लो तांबडो पॅच दिसत किंवा आनी नर्व्स हांगचे दुखपाक लागतात, अशें आपटलो की सण्ण करून शॉक येता अशें, आनी बोटां अशीं हें जाल्ल्या भशेन जातात, सून जाल्ल्या भशेन जातात, बेरेल्ल्या भशेन जातात, मुयेल्ल्या भशेन जातात, बोटांक मुयो आयिल्ल्या भशेन जातात,
अशी जर लक्षणां दिसपाक लागली विथ पॅचीस, एक एकदां कान सुजतात, नाक मोटें जाता, सो हे चड प्रमाणान जाल्ले लेप्रोसीन जाता. सो अशी सेन्सेशनां आसली जाल्यार ताबडतोब तुमी वचून डॉक्टराक मेळूंक जाय. सो डॉक्टराक मेळटकीर दोतोर कात तपासता, सेन्सेशन तपासता, कातीचो इल्लोसो कुडको काडटा आनी तपासपाक धाडटा. आनी तातूंत ते लेप्रोसीचे जंतू एक एकदां सांपडटात आनी लेप्रोसी लागून कितें चेंजीस जातात ते दिश्टी पडटात. सो तशें जर आसलें जाल्यार ताजेर 100% इलाज आसा. पयलीं ताजेर वखदां नाशिल्लीं म्हणून ते तांकां दुयेंतींक पयस दवरताले, पूण आतां तांचेर 100% वखदां आयल्या आनी सगळे ऑल ओवर इंडिया हांगा हें ट्रिटमेंट फ्रिली एवेलेबल आसा. खंयच्याय मेडिकल सेंटरान, प्रायमरी हेल्थ सेंटरान, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी आनी प्रायवेटानूय बी हे ट्रिटमेंट एवेलेबल आसा आनी 100% क्युरेबल आसा. सो जर तुमकां लेप्रोसीचो जर दुबाव आसत जाल्यार तुमी ताबडतोब जांच करून घेवपाची, तपासणी करून घेवपाची आनी ताजेर जायेजा ताबडतोब इलाज करपाचो आनी तुमी 6 म्हयन्यांनी किंवा एका वर्सान ह्या दुयेंसांतल्यान मुक्त जावपाक शकतात. सो याद दरात, जर तुमकां लेप्रोसीची खंयचीय लक्षणां दिसत, वायट पॅच, लॉस ऑफ सेन्सेशन, नर्व पेन, म्हणजे न्युरायटीस म्हणटा ताका, तशें कितेंय जायत जाल्यार तुमी ताबडतोब ताजेर दोतोरा कडेन वचून तपासणी करात आनी वखद घेयात. नमस्कार.